नमस्कार. या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. नाव इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दॅट चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर इज हेडिंग टू दिल्ली एज द युनियन डिफेन्स मिनिस्टर. ऑफिशियल अनाउन्समेंट जाली ना. ऑफिशियल अनाउन्समेंट कांय खिणा भितर जावपाची शक्यता आसा. फाल्यां मॅक्झिमम पर्यंत ऑफिशियल अनाउन्समेंट जातली. बट न्यूज गोंया भितर पावल्या, बीजेपीच्या फायल्स आनी रँकां भितर पावल्या, बीजेपीच्या आमदारां म्हऱ्याक पावल्या आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणटकीर आपली कन्फर्मेशन दिवन दॅट आय एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हांव जबाबदारी घेवपाक तयार आसां, हें कन्फर्मेशन दिवन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार गोंयांत पावल्यात. तांचे कडेन आमचे रिपोर्टरात विमानतळार तांकां मेळ्ळो आनी विचारलेंय बी. सो मुख्यमंत्र्यान एकच गजाल सांगली की आय वील टॉक ओनली आफ्टर ऑफिशियल अनाउन्समेंट. So I think that statement of the chief minister makes it amply clear that official announcement is not far away. आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार भारताचे संरक्षण मंत्री, डिफेन्स मिनिस्टर जाल्ल्यात जमा आसात. सद्याक जी दिल्लीच्या आमच्या सुत्रा कडच्यान आमकां माहिती मेळटा त्या प्रमाणे आयताराक, येत्या आयताराक दनपरां 12 सुमार शपथविधी जातलो आणि तेन्नाच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो विस्तार जातलो आणि तातूंत भितर मनोहर पर्रीकारय शपथ घेतले आणि त्याच दीस सांजे किंवा मॅक्झिमम सोमार मेरेन पोर्टफोलिओ डिस्ट्रिब्युशन ऑफिशियली जातलें. आनी 2 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर, कारण खूप व्हडली गजाल गोंया खातीर आनी ताचे गोंयाचेरय दुरगामी परिणाम आसात. 2 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर ह्या गजालीचेर चर्चा करपा खातीर. पयली आसात ते गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टाचे अध्यक्ष आणि गोवा दूत दिसाळ्याचे चीफ रिपोर्टर किशोर नायक गांवकर, स्वागत. आणि दुसरे आसात म्हणजे बरोबर लोकमताचे ब्युरो हेड सद्गुरू पाटील. हांव सुरवात किशोर तुजे वयल्यान करता. हाव आर यू लुकिंग एट दीस डेव्हलपमेंट, बिकॉज नाव इट इज जालें क्लियर जालें. मुख्यमंत्र्यान विमानतळार देवन सुद्दां ज्या तरेन प्रतिक्रिया दिली दॅट मेक्स इट आय थिंक एम्पली क्लियर. प्रश्न आहा तो पोर्टफोलिओचो जो डिफेन्स म्हणून ऑलमोस्ट सर्टन आसा. हाव आर यू लुकिंग एट दीस डेव्हलपमेंट आनी गोंयचेर हाजेर कितें परिणाम जातलो? हो डेव्हलपमेंट अत्यंत फास्ट पद्धतीन एक तर फास्ट पद्धतीन जालो. हाची चर्चा असली की मनोहर पर्रीकाराक केंद्रान केन्ना ना केन्ना वचचें पडटलें. पूण ज्या पद्धतीन कालच्या 2 दिसांनी ज्या पद्धतीन जो डेव्हलपमेंट जालो आणि काल भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आणि त्याच्याच बरोबर पंतप्रधाना बरोबर तांची मिटींग जाली आणि जे कितें घडलें तेतूनसून एक गोष्ट स्पश्ट जाली की मनोहर पर्रीकाराक दिल्ली वचपाचो आतां वेळ आयला. आता ह्या गोष्टीचे रिपरकेशन खूप आसात. आता त्या गोष्टीचेर पक्ष केंद्रीय स्तरार आणि स्थानिक स्तरार तरी पक्षाक विचार विनिमय करूचो पडटलो आणि अनेक गोष्टी आसात. मनोहर पर्रीकारा नंतर राज्यान कोण किंवा कोणा कडेन ते नेतृत्व वयतलें, तो नेतृत्व घेणारो मनशा कडेन ज्यो जटील विशय आसात राज्यासमोर ते हँडल तो करू शकता काय कितें. मनोहर पर्रीकारांची केंद्राच्या डिफेन्स मिनिस्टर ह्या पदाचेर नियुक्ती जावप ही मोदीची निवड आसा आणि म्हाका दिसता की मोदी सरकार जेन्ना केंद्राक गेले तेन्नाच स्पश्ट जाल्लें की तेका मनोहर पर्रीकर हो त्याच्या मेन विश्वासातल्या एखाद्या पदाचेर जाय म्हणून. पूण अशें आसलें की मनोहर पर्रीकरान कांय गोंया समोरचे जे विशय आसले ते सुटपा खातीर कांय वेळ मागून घेतलेलो. पूण तो वेळ आतां सोंपलेलो आसा. कारण जशे राज्या समोर वेगवेगळे विशय आसात तशेंच आज देशा समोरय वेगवेगळे विशय आसात आणि ते विशय जर सोडयतलो जाल्यार तशा क्षमतेचे, तशा बुद्धीचे आणि तशा काम करपाच्या ताकदीचे मनीस तांकां जाय. त्यामुळे मनोहर पर्रीकाराक दिल्ली वचण्याशिवाय पर्याय ना. सो कितें दिसता, कारण टायमींग म्हत्वाचें आसता पॉलिटिक्सा भितर आनी हें जर टायमींग पळयलें जाल्यार कालच मायनिंगाची लीज रिन्यू जावपाक सुरवात जाल्यात. रिजनल प्लॅना सारको प्रश्न प्रलंबीत आसा. अशी परिस्थितीत इज मनोहर पर्रीकर गोईंग टू दिल्ली एट अ रायट टायम ना फ्रॉम गोवाज पर्स्पेक्टिव्ह? म्हाका दिसता ही योग्य वेळ न्ही अशी. कारण इलेक्शन जावन विधानसभेचे 2.5 वर्सां जाल्या. तांच्यांनी हांगाच्या लोकांक जनतेक अनेक आश्वासनां दिल्ली ती ते निश्चितच 2017 पर्यंत ताचें पालन करपाचें. सो तांकां तो वेळ दिवपा जाय आसलो. एका इमॅच्युअर अशा स्टेजीचेर तांकां दिल्ली व्हरतात अशें म्हाका दिसता. दुसरें हांगा जी पोकळी निर्माण जातली ती पोकळी भरून काडपा इतलो सक्षम नेतो सध्या तरी म्हाका दिसना. म्हणजे पर्रीकाराच्या तोडीचो हांचे कडेन दुसरो लिडर आसा जो ती पोकळी भरून काडूं शकता गोंयांत. त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की तांकां व्हरपाचेच आशिल्ले तर ते 2017
जेन्ना इलेक्शन येता तुम्ही त्या टायमार व्हरपाक जाय करपा दिवपाचो. आशिल्लो. दुसरी गजाल जी म्हाका चीफ मिनिस्टराच्या कॅम्पांतल्यान कळटा जे आमी कालच्यान सांगत आसात की ती म्हळ्यार स्वता मुख्यमंत्र्यांक टर्म कंप्लीट करपाक जाय आशिल्लो. तांचे मना आशिल्लें की आपण हो टर्म कंप्लीट करता, कांय थोडी आश्वासनां आमी गोंयकाराक दिल्ली ती आश्वासनां आपण पूर्ण करता, देन आय एम कमिंग आफ्टर दॅट. सो खंय तरी तांच्या स्वताच्या इच्छे विरुद्धूय जाला की तांकां कंप्लीट. वॉट इज युअर इन्फॉर्मेशन? ना म्हाकाय तशें दिसता की एक म्हणजे पर्रीकरांची स्वताची मानसिकताच नासली की आपण राष्ट्रीय राजकारणान वतलो. ते वारंवार सांगताले आनी वारंवार अशेंय म्हणटाले की आतां त्यो बातम्यो चुकीच्यो आसा. सो पर्रीकरांचोच मायंडसेट तयार नाशिल्लो, तो इतरांचो खंय आसतलो असो प्रश्न येता की आपण थंय वचचो आनी ते घेवपाक. निश्चित तो आपल्या भुमिकेक केंद्रान न्याय दितलो, त्या बद्दल शंकाच ना. मोदीन तांची निवड केल्या ती निवड योग्य आसा तांच्या दृश्टीन, पण पर्रीकराच्या दृश्टीन आनी गोंयच्या दृश्टीन जर पळयलो तर ती खूप उत्साहवर्धक किंवा खूप मोठी आनंदाची गोष्ट आमच्या दृश्टीन आसा अशें म्हणपाक हांव तयार ना. किशोर, हांव काल एक सिनियर बीजेपीच्या मनशा कडेन उलयतालो आनी अशीच चर्चा जातना ही डिस्क्रायब दीस एंटायर मुवमेंट. काल मेरेन कशें आशिल्लें, जर हें जाता काय ना ऑलमोस्ट सर्टन आशिल्लें, पण एकदां ऑफिशियली कळणी न्ही. आज ती गजाल स्पश्ट जाल्या आनी तो म्हणटा जर जालें न्ही जाल्यार आय वूड डिस्क्रायब इट एज स्वीट सॉरो. Is this a sweet sorrow for Goa and Goa? Yes, it is a sweet sorrow. लोकांक ह्या घटनेक कसो व्यक्त जावप हो लोकांसमोर प्रश्न आहा. एक म्हणजे एक मनान खंय तरी आनंद आसा की आमचो मुख्यमंत्री हो देशाचो संरक्षण मंत्री जाता, येद्या व्हडल्या पहिल्या 3 पदान ह्या पदाचो समावेश जाता, हो एक आनंद. दुसऱ्या वटेन गोंयचें कितें हो प्रश्नच फक्त लोकांच्या मनान आसा, ताका उत्तर अजून लोकांक मेळना. गोंयचें कितें जातलें, कोण सांबाळटलो? कित्याक गोंयान अशे विशय तयार जाल्लेले आसात की ते विशय सोडोवपाक मनोहर पर्रीकरा शिवाय दुसऱ्याचो केन्नाच कोणी विचार करूंक ना. सोडयले जाल्यार ते मनोहर पर्रीकरानूच. आतां हे विशय घेवन खंयचें नेतृत्व गोंयान उबें रावता? कशें आसा की मनोहर पर्रीकराची एक स्वच्छ प्रतिमा, तेचे कामाची एक पद्दत, त्याची धडाडी, ह्या सगळ्या गोष्टींचो दखल घेऊनच त्याची केंद्रान निवड जाता. मनोहर पर्रीकर केंद्रान वचून जर राज्याच्या कामकाजाचेर जर त्याचो परिणाम जावंक लागलो जाल्यार त्याचो अप्रत्यक्ष परिणाम मनोहर पर्रीकराचेरूय दिसून येतलो. कित्याक ज्या मनशान गोंयांक ह्या स्टेजीचेर सोडून जर तो वयर वचत जाल्यार हांगा कितें घडटा तेचोय तेचेर परिणाम जातलो. त्यामुळे मनोहर पर्रीकरांची एक डबल जबाबदारी जातली की संरक्षण मंत्री सांबाळटा काय वेळ तांकां गोंयच्या राज्य कारभाराचेर लक्ष दिवपाकूय घालचो पडटलो. तूं एक गजाल मान्य करता की हें गोड दुख्ख सारकें, हें गोड दुख्खच अशेंच आमी हाका स्वीट सॉरो अशेंच आमी हाका हें डिस्क्रायब करचें पडटलें. दुसरी गजाल तूं जी म्हणटा की विचार केलोच नाशिल्लो कोणाचो, अशी परिस्थिती भितर इज दीस अ डिसिजन which is good for India and bad for Goa? Yes, I think it is. The decision is very good for India, but somehow it is bad for Goa. इतली स्पष्टपणान दिसता. स्पष्ट. आणि एक गोष्ट कशी असता की भाजपान सदांच नेतृत्वाच्या संदर्भात हे अशा पद्धतीचो परिस्थिती निर्माण जाता. भाजपान एक लायन ऑफ लिडरशिप म्हणटा तशी नसता. खंय तरी एका लिडराच्या वैयक्तिक करिश्माचेर भाजपा वलयाभोवती घुंवता आणि मागीर त्या लिडराचे जेन्ना पर्याय सोदपाचो विषय येता तेन्ना सदांच भाजपा समोर अशा पद्धतीचे, जशें केंद्रान त्या टायमार वाजपेयी नंतर कोण असो प्रश्न तयार जाल्लो, एक 10 वर्सां पोकळीच निर्माण जाल्ली. तशेंच आतां गोंयान दिकते खंय तरी एक लिडर तयार जाताले, पूण त्या लिडरांक अजून लोकांचे एक्सपेक्टेशन नासले की लोकांनी एक्सेप्ट करूंक जाय ताका की येस ही इज द सीएम ऑफ गोवा. बरं, म्हाका एक गजाल सद्गुरू, आर यू सेइंग की देर इज नो acceptable chief ministerial face right now in rest of the Goa BJP? हय, अशेंच पूर्णपणे. म्हणजे त्या लागीं पावता इतल्या सुद्दां तोडीचो लिडर सध्या बीजेपी कडेन ना गोंयान. सध्याचे प्रश्न जर पळयले तर ताजी तुलना जर केली तर नाच म्हणचे पडटले. तूं म्हणजे सध्याची परिस्थिती मेक्स इट ऑल द मोर सिरियस. हय, एरवी नॉर्मल जर सिच्युएशन आशिल्ले जाल्यार हय तर एक प्रयोग करून पळोव येता आशिल्लो. आयज प्रयोग करून गोंयान पळोवपा सारकी सिच्युएशन ना. आनी पर्रीकरांक स्वता हे खबर आसा की आपल्या नंतर त्या धडाकेबाज पद्दतीन कोण हाताळू शकचो ना गोंयचे प्रश्न म्हणून. त्यामुळे पर्रीकर हांगा वता आनी ताजी जागा भरून काडटलो कोण हो खूब व्हडलो प्रश्न आसा. म्हणजे राज्याच्या दृश्टीन केंद्राची निवड ही राज्याच्या दृश्टीन समस्या आसा. पण एक गजाल किशोर कळटा की यू नो दी इनसायड फंक्शनिंग ऑफ द बीजेपी. अशी परिस्थिती भितर सीएमाक स्वता टर्म कंप्लीट करपाचो आशिल्लो
आणि पक्षाक ते मान्य नाशिल्लें बिकॉज ऑफ वेरियस फॅक्टर इन्क्लुडिंग अरुण जेटलीची भलायकी. तांगे भलायकी तितली बरी ना आणि इतली दोन म्हत्वाच्या खात्यांचो भार आपली भुजार घेवन चलोवप जेन्ना ते ताणें बजेट प्रपोजल घेवपाचें आनी तयार करपाचो प्रक्रिया ऑलरेडी सुरू केल्या. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना आमी डिफेन्स मॉडर्नायझेशनाची गजाली उलयतात 8-10 हजार कोटींची प्रपोजल सध्या डिफेन्सा मुखार आसात ते शक्य नाशिल्लें. सो केंद्रा खातीर मनोहर पर्रीकाराक टायम दिवप शक्य नाशिल्लें. ह्या कोंडींतल्यानच ही सगळी गजाल जाल्या. प्रमोद तू जर पळयशीत नरेंद्र मोदी हाचे आतां पंतप्रधान पदाचेर विराजमान जाल्यानंतर आतापर्यंतचो त्याचो प्रवास पळयशीत की ही इज व्हेरी कन्फर्म ऑन हिज डिसिजन्स. तेणी आपल्याक कसल्या मार्गान वचप कसो वचप आणि कितें करप हे सगळे गोष्टी ठरयल्ल्यो आसा आणि तो प्रत्येक गोष्टी आपली त्या 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 योजनेनुसार करीत आसा. खंय तरी तो त्याच्या समोर मार्गच ना आणि तो चलत वचून मार्ग सोदता अशातल्यो गोष्टी ना. त्यामुळे त्याचे विजन इज व्हेरी क्लियर. सो विजन क्लियर जेन्ना असता तेन्ना ते विजन पूर्ण करपाचो प्रश्न असता. आता तो पूर्ण जर करतलो जाल्यार कसल्या ताकदीचे मनीस ताका जाय हेची ताका जाणीव आसा. तू म्हटलें तशें संरक्षण मंत्रीपद हे एक अत्यंत म्हणजे कितें म्हणटा ते डेलिकेट आणि तितलेच स्ट्रॉंग मंत्रीपद. ह्या मंत्रालया अंतर्गत सगळ्यान व्हडली डील्स जातात. शस्त्र खरेदी विक्री म्हण किंवा बाकीच्या आणि खूपशा गोष्टी असतात त्या संदर्भात. सो त्या खात्याक एक अशा पद्धतीचो मनीस जाय ज्या मनशाचेर तू 1% सुद्धा संशयाची सुई त्या मनशाचेर आसोंक जायना. आणि सो दिस इज अ डिसिजन फॉर अ ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री. 100% ग्रेटर. हांवें फेसबुकार घाल्लें की वी आर कंडक्टिंग दिस लायव्ह डिस्कशन म्हणून ताजो पयलोच कमेंट जो आयला तो ओ माय गॉड जेरी डिसोजा म्हणटा ताणें घाला. हांव वाचून दाखयता. पीपल वोटेड फॉर पर्रीकर अँड नॉट बीजेपी. इफ सीएम गोस BJP is finished in Goa and only Parrikar can rule in present situation. Now this is ये Facebook आयलो पयलो कमेंट जो आमकां आयला ताजेर आनी इट इज एक्झॅक्टली इन ट्यून विथ वॉट वी आर डिस्कसिंग. कितलो व्हडलो धक्को हो गोंय बीजेपी खातीर आनी पचोवपाक शकतले काय ना. न्ही गोंय बीजेपी खातीर निश्चितूच धक्को आसा. पण बीजेपी वील फिनिश इन गोवा हातून तथ्य ना. म्हणजे केंद्रान तांचें सरकार आसा आणि भारतीय जनता पक्ष जरी आमी म्हटले कितले पर्रीकरा खातीर निश्चितूच बरी मतां मेळटाली. पर्रीकराच्याच करिश्म्याचेर ते निवडून आयले सरकार आयले तरी देखील तांची पक्ष संघटना म्हणून एक गोष्ट आसा चीज आसा ताजे कडेन आमी दुर्लक्ष करूं शकना. कालांतराने हळूहळू म्हणजे फुडच्या 3-4 वर्षांनंतर कोण तरी पर्रीकराची जागा तातून घेऊ शकतलो त्याबद्दल म्हाका शंका ना. पण बीजेपी वील फिनिश इन गोवा ही सामकी टोकाची प्रतिक्रिया किंवा टोकाची भूमिका. इतल्या लेवलाचेर वचपाची गरज ना. हो धक्को पचोवपाची ताकद सध्या गोंय बीजेपी भितर आसा. सध्या गोंय बीजेपी भितर तांचे अदर आमी म्हटलेशें की एका डोळ्यान आसू आणि दुसऱ्या डोळ्यान हसू अशी सिट्युएशनान ते उबे आसा. तांच्या समोर पर्यायूय ना. काही बीजेपीच्या आमदारांमध्ये उत्साह निर्माण जाऊ शकता कारण पर्रीकराची जी शिस्त आशिल्ली तो बरो उत्साह न्ही तो ना बरो उत्साह न्ही तो सीएम दिल्ली वता उत्साह म्हणजे परस थंय उपद्व्याप चड म्हणचो पडटलो. मोकळो श्वास घेऊ शकतले असो विचार करपी काही मंत्री आणि काही आमदार आसा. बरोबर. त्या अर्थान तांच्या भितर मातशी हे येतली उत्साह येतलो. पण बीजेपी वील फिनिश इन गोवा अशें बिलकुल ना. पण एक गोष्ट आसा की तो धक्को पचोवपाकूय तांकां वेळ लागतलो आणि ताजी जागा घेईपर्यंत पॉलिटिकली गोंय बीजेपीचे थोडे नुकसान जाऊ शकता गोंयान अशा प्रकारचे. म्हाका दुसरी गजाल सांगात की सध्या एक जी ब्रेकिंग न्यूज आनीक आमचे म्हऱ्यांत येता ती 2 नांवां जी आतां ऑब्वियसली स्पेक्युलेशन सुरू जाल्यात की नेक्स्ट मुख्यमंत्री कोण. आणि जी 2 नांवां आमच्या मुखार सध्या येता ते एक डेफिनेटली डेप्युटी सीएम फ्रांसीस डिसोजाचें आणि दुसरें नांव जें येता तें सभापती राजेंद्र आर्लेकराचें. दीज आर 2 नेम्स तांकां फ्रंट रनर म्हणून सध्या ह्या परिस्थिती भितर पळयतात. वॉट इज युअर टेक ऑन दॅट.